पंचवटीन तू राम सीता लक्ष्मण खुशीन दिवस काढता उरताय. म्हणतं रामा वनवासाचे 4 वर्ष संपत येईल उरता. अनेक वर्ष भितर आम्ही वर्ष आमच्याकच अयोध्येवरचे म्हणून शेवजे घेता खुशीन उरतात. तांती गलो एकी पण बशी रामा दिसता. हा हांगचे मुनी कनिक दुशांक वचन दिले हे दंडकारण्य राक्षस निर्मुक्त करत म्हणून सांगून कशी करची बाबा आता मार्क मला बी कसं नाही पण एक कारण जाऊन तांकां मारका नव्हे कारण अशी काही कोणा मारचे ना तिला तो थंय येतलो वतले मुनी लोकांना गेनीक मुनी आश्रमा वचून तांगे राक्षस लोकां बद्दल विचारता उरता. खंय तांगेले वासस्थान ते दंडकारण्याचे सुतलूची राक्षस लोकांले राबचे जाग तो तांगेले थंय ठाण म्हणून ताका कळटा. कशी पण करणं आता हांकां मारचेच विचार कर का आतां मस्त दिवस बी उरनाची म्हणून राम येवजत उरता. तेन्ना ते दंडकारण्यान तो खरं दूषण म्हळ्यार राक्षस उरताचे. ते लंकाधिपती रावणाले चुलत भाव ते त्यांनी थंय तांगेले एक राज्यशे करून उरता ते दंडकारण्यान तुज तांक सैन्य सेवक अशी राजावारी उरता तांणी. तांगे वर्षीक ते रावणाले एक भयण उरता शूर्पणखा म्हणून. तिल भावानं मागशी युद्धान तू तिल घोव मारील उरता कळनाशीच कळना पडना ताका चिरू मागीर वतना मागीर भयणीला घोव मारला नाही म्हणून. तशें त्या भयणीक ते म्हणटा पळय दोळ्या आड दवरलें बरें म्हणून सदां ती पळयता हक्क आपल्याला चुकी कळटा पळय. पण हाण ते भयणीक ते जनस्थानान तूं ते खरं दूषण आले परिस्थिती राबयली उरता. ती एकदम काय ना एक स्वच्छंद वृत्तीन उरता. कोणाला म्हणटा पळय लंग लगा म्हण आसल्या वारी तिका म्हणायला तशी वागची तिणे तिगे गुण बी बरोबर नाच्यानी एक म्हणून दाव काडून सोडले गायशी तिका म्हणायला कडे वच्चे येवचे कोणाक सवचे अशें एक नमुन्यान दारलो सवरते. तिका बी उरता की रामान प्रतिज्ञा केल्या रामान केली प्रतिज्ञा ती उरता. पण ती कळता ते खरं दूषण सांगता तिका असे सांगा दोन्ही मनुष्य असाची तनेशाची प्रतिज्ञा केल्याचा हे जाग पुराचे राक्षस निर्मुक्त करून घेणं ऋषी लोकांना दान देत म्हणून सांगून हिक बरीची धरलेली पिशे हिकचे आपण ते रामाक लग्न देऊ का कशी पुणी करून ताका आपल्याला बल्या घालून येऊ का म्हण अशी योजित असताना चैत्र महिन्याला गेला येत उरते ना पोटी उकडे काय ना अशी प्रकृती अगदी छंद उरता. खंय पळय एक उत्साह असो आनंद असो झाडाचे पाल्ले वटोवची सुकील पाल्ले जोड घेवन नवीन पाल्ले तर उरता सण सण पान्न अशी प्रकृती पळयल्या एक खुशीन भरल्यावर उरता. तेन्ना एक दीस कसं दिसता वळवे राम आनी लक्ष्मणा मेळ्या म्हणून हे एकदम छंद बायल मनुष्य हांगे देवता स्त्रीशी दिसका तशें आपल्याला रूप बदलूंक घे. पंचवटी ते राम सीताले पर्णकुटीरल्याक वता. थंय एक राम आनी सीत बसून उलयत बशिल्ले उरता सांजेचे. लक्ष्मण थंय बाजून कसकीचे तागेले कामां करता बसता बशिल्ले उरता. एकदम बळकत छळकतच येता ते रामाले गे राम ना हाता कांगणाची अवाज करता. तेन्ना सीत हगूर घोवा दाखयता तिका सन्न करून. तेन्ना राम हस्तश पळयता. रामा बी उरता की हांगा एक राक्षसिणी माया रुपान मुनी लोकांनी मारून खाता आसा तांकां त्रास दिता आसा येतलो दर लोकांक हे रामाक आनी लक्ष्मणा दोग लोकांक उरता तांकां पुरील उरताचे. कितले म्हळ्यार बायल लोकांक काही मारचे येना न्हय कसं एक कारण जेका मारच्या का उरील उरता तांणी हिणेवच्या कारण म्हाका कळटा ही कोण उरतली म्हणटा अशें मनांत एक पॉयंटेड करून घेता तशी ती पळयता कोण तूं म्हणटा एकदम काय ना रामाक अगदीची प्रितीन पळयल्यावर शिको आनी हांव तुका कोणाक तुका भुल्ल्या हांव मस्त म्हाका तुका लग्न जेवण मस्त आसचेल्या मागीर छंद चल्ली हे जगारिनाची म्हाका तक्कच तूं म्हाका लग्न जेवका म्हणटा. तेन्ना राम हसता आनी म्हणटा हांव जेत तशील तुका जाल्यार हांव एक प्रतिज्ञा करून घेतलो आसा आण घालून घेतल्या कसं न्ही म्हणटा हांव एक पत्नी व्रत आसता
ही मेगेल बायल सीता तशान हांव तुका लग्न जावचें शकना. तू मेगेल बदला का थंय मेगेल भाव आसा लक्ष्मण म्हणून ताका लग्न जा म्हणटा. एक दिसा राम की लक्ष्मण की कोणी पण ऐकले. लक्ष्मण आले वची तो बी हांगेल संभाषण आयकत उरता. ताजेले काही कळनाशिल्ल्या करून लांकडां तुकडो करता बसल्यावर करून बसता. ही थंय वचून परत थंय कांगणा अवास करून ताका लक्ष आपल्या कडेन येवं तशें करता. तेन्ना तो मात कोण पळयता तेगेल्या बिची आंग मोडल्या वर्षे करता हरची उलयशीत ताका. आनीक हांव तुगेल्या उलयच आयल्या आर्यपुत्रा म्हूण सांगता. कसो नाही म्हणटा. न्ही हांव तुका लग्न जेवका म्हूण आयलें हांगा. म्हाका तूं मस्त आवडलो म्हूण सांगती. तेन्ना लक्ष्मण म्हणटा तुवें तुगेल्या रुपाक दासी इले दासी जावन उरचें पसून तुवें अशी राणी जावन उरता तशेंच तूं. हांव रामालो सेवक. तूं सेवकाल बायल म्हणून पळय तूं बी दासी जाली. तुगेल्या रुपाक दासी पसून मालकीणेलेचे हें बरें दिसता म्हणटा. ताका तूं लग्नाला घेवचें सांगा तोच तुका तेक्को म्हणटा. ही परत रामाला येता. तेन्ना राम कसो म्हणटा हे हांव न्ही बा तूं ताका लग्न जा म्हणटा. परत ती लक्ष्मणाले वता. लक्ष्मण कसो म्हणटा हांव न्ही बा तूं तागेले घेवचें म्हणटा. अशी राम आनी लक्ष्मण कोण कशी 2-3 पांच मातशी म्हाका रे फिरेशी जाय. ती ते खास येता. तांकां तिगेला कसो ही राक्षसीण म्हणून घेना दाखोवंक घेनाची सीत पळय ती हाश्या कशी काही इन्सल्ट येता. मागीर गेल्यावर बायल मनुश्य जावन म्हाका हे लोक अशें नांचेत आसात न्ही म्हण ती ना ती कशें आसा म्हाका राम जे लग्न जातलो ताका अड्डी कोण ही सीता ही काम खावन सोडा रे तो म्हाका लग्न जाता पळय कडे रे म्हणून एकदम राक्षसी रूप घेवन ताका गिळच्या म्हणटा. सीत भिवन रामा घट्टीची रामाला मागशी जप घट्टी धरून घेना ताका. तेन्ना राम कसो म्हणटा लक्ष्मणाक लक्ष्मण एक शिक्षा दे म्हणून सांगता. लक्ष्मण अण्णान सांगितलं तशें आयकतालो ना येता तिगेले नाक आनी दोनी कान कापून सोडता. ती राग येवन आनी दुखी नाकांतल्या बडबडा रगत येता. आपण सेड घेतलेशें उरना सेडू सेडू म्हणटा ते एकदम तांच्यान वता वदरताय तिगेले वदरा आयकून सीते भिवन कडकडता उरता. तेन्ना राम तिगेले हाता अशें धरून भिवू नाका सीता भिवू नाका म्हण तिका समाधान सांगता. लक्ष्मण भितर येवन पावता. तेन्ना राम म्हणटा हे अति जेल रे लक्ष्मणा काय येईल तेन्ना कुडले शिकर आशिल्ले आमी जेन्ना मस्कर म्हणलें ती एक अतिक्रमण शिकर जायलें आमगेले गे बरें जालें तूं केल्लें जाल्यार इतल्यार पुरोच ना ही आपल्याला सेड तिरसंगाचे कांय ना कांय मार्ग काडटली म्हूण सांगता. तेन्ना लक्ष्मण म्हणटा जावन येना तूं कसलें हें करता आमगेले धर्मा विरुद्ध जावन कोण आयले बा. तेन्ना वाट्टूक लोक आमगेले बाणाक आहूत येतालेची म्हूण सांगता. तशें सांज जाली उरता न्हय तेन्ना ते संध्या वंदनांनी करून मिताहार घेवन जेवताचे. हांगा ही शुर्पनाका पदार्थ अर्थ काय ना ते खरं दुश्मनाले वचन पावता. ते लोक कशी मंत्राळ वचन करता बशिल्लो जाय. शुर्पनाखेचें वचन खरं दुश्मना सांगता. मागीर अपमान जालो म्हणटाच. तेन्ना खरं दुश्मन कसं जालें म्हूण विचारलें. ते रामाल भावच न्हय लक्ष्मण ताण बी गेले नाक कापले कान कापले कसले म्हण ते रामाल बायलेच न्हय सीता ती कापण आमगेले महाराजाक आमगेले अण्णाक बक्षीस म्हण होंदी का म्हणून ती हाडच्या म्हण गेल्ले म्हणून ताका एक हालसाचे एक माळ शिकोवन सांगता. फास राग घेवन येता तूं कशें केलें तर न्ही आतां सोडचें ना म्हणून हे लोक एकदम युद्धा भायर सरता. विचारूं का ना कसन जाल्ले उरतले काय तांगे वाट्टू सैन्य घेवन भायर सरता. तेन्ना येवच्या आवाजाक रामा पटक्कन आवाजाक जाग जागता. हांगा लक्ष्मण फिरता उरता मागीर तो अण्णा जावच्या म्हूण आयिल्लो उरता ते पराणे कुटिले. तेन्ना राम उठान येता. तेन्ना लक्ष्मण म्हणटा अण्णा भोवतेक ती राक्षसीण हांगच्यान गेल्ली पळय तिने भोवतेक तुगेले ते कोण तांगेले मेन मुखंड आसा पळय ताका सांगलें दिसता तुजें कशें काय करून ते नोटलोक येताच येता कसो आवाज येताच पळय तांगेलो म्हणटा. तेन्ना राम म्हणटा कांय काळजी कर नाका रे तूं बरें जालें हाडून आयिल्लें आमगेलें प्रतिज्ञ बी पूर्ण जाता. मुनी लोकांक आमी हो जागो राक्षस निर्मुक्त करून दिता म्हूण सांगिल्लें. मागीर कोदंड हाड तो तूं सीते घेवन थंय एक गुप आसा पळय गुपेलें वचून राब. लक्ष्मण अशी अण्णाल तोंड पळयता. तूं कांय काळजी करता म्हणून हांव एकलो पुरो एक लोक मारच्याक म्हणून रामू सीतेक आनीक लक्ष्मणा थंय
तेंगले परणी कुटी सोनी बेगीन दूर एक खूप उरता थंय तांकां दोगांका पेटयता आनी आपण आपल्याला धनुष्य बाण घेवन रावता ते राक्षस घेवचें काय ना बाण मारताय ताचे राम काय ना आपल्याला एक 2 बाण मारून हॉटेला तेगेले सैन्य पुरा हे करता आनी खरो दुश्मना बी मारता ते लोक बी मोर पडताय रात फाल्यां पासून ते लोक तो सैन्य तेंगेले नामावशेश जावन वता ते पळोवन ही शूर्पणखा भिवन तांच्यान अदृश्य जावन वता तशीच हे युद्ध जावचे काय लक्ष्मण आनी सीता हे ताची लक्ष्मण काय ना राम म्हाका होम बीम पुजता सीता ताका एक दृश्टी काडता तशी तांणी तिगो करून मरणकुटी भितर वता तशेंच राम न्हांवन भिवन येता हे राक्षस लोकांक मेल्ले खबर आसा थंय टू ऋषी मुनी कळटा फाटलो खुशीन रामाका आशिर्वाद दिवचे म्हणून सांगताय राम बीची संधी बिंदी करून देवा पांयपण थरा बेल उरता ते टूची ऋषिस्त मापण घेता पांयपण सांगता हांव तुमगेले एक प्रतिज्ञा शिकून सांगितले की हे दंडकारणी पुराची राक्षस निर्मुक्त करता म्हणून देवाल दयेन म्हालगडाल आशिर्वादान आज हांव दशरथ पुत्र राम हो जाग पुरा तुमकां तपश्चर्या करच्याक दान करता आसा धर्माचे आनी शांती स्थापने खातीर तुमी हांगा तपश्चर्या आनी करता म्हण हांव तुमगेले मागणी करून येता दान दिता तांकां फाटल्याका खुशी जावन रामा बरें जावं म्हूण रामाक लक्ष्मणाक ताणें आशिर्वाद दिताची अशी त्या लोक कोताय रामा खुशी येता जेव्हा बाबा आमी गेले वाक्य खर जाले म्हूण तो खुशीन उरता